प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक तिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो वाखाणणीचो देव. तो सदांकाळ वाखाणणीन जियेता. तो सदांकाळ आमचो देव. तो आमचे भितर सदांकाळ रात चलयता. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वाचूया. ओरोसीन तलामा शखारा बांथरामा कोरोन तेले मे केरे बेत्रमा सिकीत रे लांदे. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणा पासत तुवें आमकां परतून एकठांय केलाय. तुका वाखाणूंक, तुका दिन वाचूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुका मान दिवंक, कित्याक तूं भोव व्हरतो देव, सोर पोदवेदार, सर्वेस्पर देव, जिवो देव, आमचे सांगात आसतलो आमचो देव, मोगाचो आपुरबायेचो देव. तुका वाखाणटा, दिन वाचता आमच्या जण एकल्याच्या जिविता पासत, आमच्या कुटुंबान पासत, आमकां दिलेल्या हर एका देण्या पासत तुका वाखाणटा. धर्मदुतांचो इतिहास 13वर आनी 47वी ओळ आमकां सांगता. एक्ट्स चॅप्टर 13 वर्स 47. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायला, पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत तुवें तारण परगटच्याक राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. मोगाच्या भाव भयणानो, देवाचें उतर पळय कित्याक सांगता. सर्वेस्पर देवान खूद फरमायला, पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत तुवें तारण परगटच्याक राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. मोगाच्या भाव भयणानो, आयज देवाची ओळख आमकां अशीच मेळोंक ना. देवान तुका आनी म्हाका चूज केला, नेमला, देखूनच आमकां देवाची ओळख मेवळ्या. कित्याक देवाचें उतर सांगता, कोणाकूच बापा बगर जेजू क्रिस्ताची ओळख मेळना आनी जेजू क्रिस्ता बगर कोणूच बापाशी वचोंक शकना. देवाची खोशी आसा, देखूनच आयज देवान तुका आनी म्हाका नेमला. आनी हें नेमला तें कित्या पासत नेमला? कित्या पासत? तुवें तारण परगटच्याक. तारण म्हटल्यार कितें? तारण म्हटल्यार आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त, ताका परगटच्याक राष्ट्रांचो उजवाड ताणें तुका आनी म्हाका केला. मोगाच्या भाव भयणानो, आयज जंय आमी आसा थंय देवाचें तारण परगटच्याक, स्वामी जेजू क्रिस्ताक परगटच्याक देवान तुका आनी म्हाका उजवाड केला. आयज त्या कुटुंबान, ज्या कुटुंबान आमी आसा, त्या वाड्यान, त्या शारान, त्या जिल्ल्यान, त्या राज्यान, त्या नेशनान, त्या देशान तुका आनी म्हाका देवान उजवाड केला. कित्याक? जेजू क्रिस्त तारण म्हणून परगटच्याक. आनी हेच ते आमकां देवान दिलेलें काम, आनी तें काम आमी करुया. कित्याक तूं आनी हांव उजवाड आसा. देवाचो उजवाड आमचे भितर आसा. ओ हालेलुया. त्या देवाक आमी परगट करुया. आमच्या शेजाऱ्यांक सांगुया, आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त जिवो आसा आनी तो आमचे भितर जियेता. ओ हालेलुया. तेचो उजवाड घेवन पावता. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. त्या देवाक ह्या दिन वाचूया. त्या गीता वरवीं ताची स्तुती करुया. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. यीशु तू ही है, तू
देव आसा, तोच जेजू ख्रिस्त यीशु मसीह हमारा प्रभु है। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है हमारा प्रभु। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा, सबसे ऊंचा, ओ सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु तू ही है, तू ही है प्रभु यीशु। तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. तो आमचे थंय राज चलयता आनी ताचें राज आमचे भितर सदांकाळचें आसा. आमेन. आयचे देवाचें उतर घेवया, कित्याक हर एक उतरा वरवीं आमी देवा थंय परतून नव्यान संपूर्णकायेन भरता. आमेन. नव्यान आमी संपूर्णकायेन भरता. सदांच मतीन धरात. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 24. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी ताचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा भाशेन. आमेन. सो हय देवाची उतर म्हणटा कितें तर जेजू क्रिस्त म्हणटा म्हजी उतरां आयकता आनी त्या उतरां प्रमाणे चलता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा भाशेन. आमेन. कित्याक इतलें म्हत्वाचें आसा देवाचें उतर? कित्याक आमी परतून देवाच्या उतराचेर आमी लक्ष घालता? कित्याक आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे आयज जायत्या जाणांक सांगता देवाच्या उतरां प्रमाणे चलात, देवाच्या उतरां प्रमाणे जियात, देवाच्या उतरां प्रमाणे करात. कित्याक इतलें म्हत्वाचें आसा देवाचें उतर? जायत्या जाणांक आयजूय पासून खबर ना देवाचें उतर म्हटल्यार कितें तें. आयजून पासून खबर ना. ते म्हणटा बायबल आसा, बायबल तितून जें बरयलां तें देवाचें उतर. पूण आयजून पासून तेचें डीप रेवल्युशन जायत्या जाणांक खबर ना. पळय सजमोन घेयात देवाचें उतर म्हटल्यार कितें तें. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हटल्यार कितें तें? हें कांय ना बाबा. तुमी चिंततात देवाचें उतर कांय न्हू म्हणून, पूण तें कांयच ना अशें तुमी जर दाखयतात तर तें चुकीचें आसा.
पळयात, ज्या वेळार देवाचे उतर आमच्या तोंडांसून भायर येता, ते देवाचे उतर म्हटल्यार आनीक दुसरें कांय न्हू पूण तो जेजू ख्रिस्त. आमेन. तो जेजू ख्रिस्त. आयज जर हांव देवाचें उतर परगट्टा ह्या वेळार आनी म्हज्या तोंडांसून जी उतरां येता तो जेजू ख्रिस्त जावन आसा. आमेन. आनी तो जेजू ख्रिस्त सदां काळ आमचे भितर आसा. कित्याक रेव्हलेशन चॅप्टर 1 प्रकाशणेचे पयलो अवेसर आनी 18वी वळ क्लियर म्हणटा, हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा. म्हटल्यार हांव तुज्या तोंडांतलें उतर आनी तें उतर सदां काळ आमचे भितर आसा. आमेन. पण जायतीं जाणां देवाच्या उतराक लक्ष दिनात, जायतीं जाणां देवाच्या उतरा कडसून लांब रावतात, जायतीं जाणां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात. परिणाम हे जाता, जेजू क्रिस्ताचो स्वभाव तेंचे भितर येयना, जेजू क्रिस्ताचो नेचर तेंचे भितर येयना. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्ताक आमच्या कुडीक परिधान करता. आमेन. परिधान करता म्हटल्यार कितें, देवाचें उतर आमकां जेजू क्रिस्ताक आमच्या कुडीक न्हेसयता, आमचें आंग वस्त्र जाता, आमचे जिवितांतली एक चादर कही जाता. आमेन. आनी ती चादर सदींच आमकां ऊब दिता. हर एका आमच्या वेळार, हर एका आमच्या समयार तें आमकां ऊब दिता. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा, जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, खंय आपणांक सांगता, खंय आपणांक सांगता, कितें सांगता. प्रेज द लॉर्ड. ही म्हजी उतरां आयकतात. पूण तेच्या आदीं जर तो म्हणटा, म्हाका सोमया सोमया म्हणून स्वर्ग राज्यार भितर सरच्यात ना. सो जेजू क्रिस्त ही डिक्लेअर करता, म्हजे भितर पापाचें जिवीत आसा. आमेन. देवाचें उतर ही क्लियर म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24, देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता. आयकता आनी चलता हितून खूब फरक आसा. आयकणें आनी चलणें हितून खूब फरक आसा. आयकोन नुस्तें जर ओगी रावता तर तें उतर पुरें जायना, पूण आयकोन तो मनीस चलता जाल्यार तें उतर पुरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, दर एकल्याच्या जिवितान देवाचें उतर हें पुरें जावचें पासत आसा. तें थांबोवचें पासत ना. पूण तें केन्ना पुरें जाता, ज्या वेळार तें उतर तुज्या लायफान येता आनी त्या उतरां प्रमाणे तुजें जिवीत जर बदलता तर तुज्या लायफान तें देवाचें उतर पुरें जाता. आमेन. आयज कितली तरी तुमच्या जिवितान पवित्र पुस्तकान अशीं उतरां आसात जी तुमच्या लायफान पुरी जावंक नात. हेचें कारण तुमी त्या उतरा प्रमाणे जावंक नात. लूक चॅप्टर 4 वर्स 18, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त पवित्र पुस्तक वाचता आनी पवित्र पुस्तक वाचल्या उपरांत तेणी तो स्क्रोल कवळता आनी स्क्रोल कवळल्या उपरांत तो म्हणटा, आयज हें उतर पुरें जालें. तो आयजाया प्रवादाचें उतर प्रगटतालो, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिशेक केला आनी तो म्हणटा, आयज हें उतर पुरें जालें. पळयात, अशी कितली तरी आमच्या जिवितान उतरां आसात ती पुरी जावंक नात. ज्या ताकाय तुमी त्या उतरां प्रमाणे जिवीत जियेनात, त्या उतरां प्रमाणे चलनात, त्या ताकाय ती उतरां पुरी जायनात, केन्नाच जायनात. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार तुमी त्या उतरां प्रमाणे चलतात आनी त्या उतरां प्रमाणे जातात, बायबल तुमकां जेजू क्रिस्त शाणो मनीस म्हणटा, बेश्ट मनीस म्हणटा, शाणो मनीस म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो आपलें घर खंय खडपार बांदता. आमेन. आनी हें खडप म्हटल्यार दुसरो कोण न्हू, ह्यो खडप म्हटल्यार जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हें खडप म्हटल्यार दुसरें कोणूच न्हू, हें खडप म्हटल्यार जेजू क्रिस्त आसा. आनी देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, जो कोण आपलें घर खडपार बांदता, म्हटल्यार जो कोण आपलें घर जेजू क्रिस्तार बांदता. हांव आयलें, पावस आयलो, पूण तें घर मोडचें ना, कित्याक तें घर जेजू क्रिस्तार बांदलां. आमेन. पळयात, तुमचें जिवीत हें देवाच्या उतरान चलोंक जाय. तुमच्या जिवितान देवाची उतरां ही फावंडेशन आसूंक जाय. तुमच्या जिवितान देवाची उतरां ही सुरवात आसूंक जाय. तुमच्या जिवितान देवाची उतरां ही सर्वश्रेश्ठ जागेचेर आसूंक जाय. हालेलुया.
सर्वश्रेष्ठ जागेचेर आसूंक जाय. पूण आयज जायत्या जाणांनी देवाच्या उतराक जावो तितलो मान दिवंक ना. फक्त देवाचे उतर फक्त विधीसाठी, एका धर्मासाठी आमी आमच्या जिवितान करून ठेयला. पळयात, देवाचे उतर खंयचे धर्म पाळना. कित्याक देवाचे उतर क्लियर म्हणटा, देव आख्ख्या संवसारा पासत मेला. प्रेज द लॉर्ड. आख्ख्या संवसारा पासत मेला. तो दर एकल्या नेशन पासत मेला. तो दर एकल्या जाती पासत मेला. तो दर एका धर्मा पासत मेला. तो देव तुझ्या आनी म्हजे पासत संपूर्ण कायन मेला. हालेलुया. त्या देवाची खंयची जात ना, त्या देवाचो खंयचो धर्म ना. फक्त एकूच धर्म आसा, तो म्हटल्यार मोग. आमेन. पण समजून घ्या, जर तुमी देवाच्या उतरान वाडटाल्यात तर जेजूस क्रिस्ता सांगाता तुमी सदां काळ रावतल्यात. कित्याक हें जें पवित्र पुस्तक आसा तें तुमकां निटायार हाडूंक, तुमकां बरें तें तुमच्या जिवितान दिवंक आनी साशणीक जिविताचो अधिकार करूंक तें कारणीभूत आसा. आमेन. सो देवाचें उतर आयचें कितें सांगता, देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तेच्या प्रमाणे चलता तो शाण्या मनशा भाशेन तो आपलें घर काडपार बांदता. तो आपलें घर काडपार. तुमकां जर जेजू क्रिस्तान शाणो म्हणूंक जावो जाल्यार तुमी जेजू क्रिस्ता प्रमाणे चलात आनी जेजू क्रिस्ता प्रमाणे तुमचें जिवीत देवाक समर्पण करात. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, हे तुज्या उतरान पासत, तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमता तो आपलो जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फाळ दुसरी खाता. आमेन. गॉड ब्लेस.